ॲक्च्युली आमकां एक कंप्लेन लेटर आयिल्लें त्यांच्या बद्दल जे एक्झिस्टींग जे सांबाळटा PFA तेंचे बद्दल तेंच्या बीन कंप्लेन लेटर आयिल्लें की ती स्ट्रीट डॉग्साचे चार्ज करता जावं प्रॉपर फॅसिलिटीज दिना प्लस फाटल्या दिसांनी एक सेकंड ग्रूप येयले की तेंच्या कडेन जी सर्वीस जावपा जाय जी आमचे जे एनिमल्स आसा तेंच्या रिगार्डींग जी सर्वीस जावपा जाय प्लस जे वाड्या स्टलायजेशन जावपा जाय तें सुद्दां सारकें जायना अशें कंप्लेन येयल्ली. तशेंच आमचे खुबशे जे कावन्सिलर्स आसले तेंच्याय कडल्यान कंप्लेन्स आसली बारीक सो आतां सिन्स आमी तेंचे कडेन अग्रिमेंटान आसा आमी डायरेक्ट तांकां काडपाक शकना पूण आमी तांकां वॉर्निंग दिला आनी तांकां सांगला तांकां टायम पिरियड दिला की लेटस्ट 3 म्हयन्याचो टायम दिला तेंच्यांनी आपले जे तेंची चुको आसा जे तेंच्या कडेन कुश्टेगी जाता जावं ते खंय तरी फाटीं पडटा कमी पडटा ते तेंच्यांनी सुदरोवचे आनी आसले तशें म्हणजे लोकांक बरी सर्वीस दिवची. सेकेंडली आनी एक ग्रूप आसा एनिमल लवर्स वी ऑल आर एनिमल लवर्स. आमकां बी जाय की जे आमचे जनावरां आसा तांकां बऱ्या पद्दतीन दवरची. सिन्स PFA म्हाज्या वॉर्डान आसा म्हाका खबर आसा थंय कितलो प्रॉब्लम जाता तो जागोच धाकटो आसा थंयसर तांकां मेनटेन करपाक प्रॉब्लम जाता प्लस वास येता खूब म्हणजे खूब इश्यू आसा आनी ताका लागून सरावंडींग जे लोक आसात तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. आतां सिन्स हो इश्यू येयला म्हणजे खूब तेंपान खंय तरी हांव परत वयर सरला इश्यू म्हणटकूच हांव आमचे जे वास्कोचे MLA आसा तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की तेंच्यांनी खंय तरी एक बरो जागो दुसरे कडेन पळोवचो ज्या जाग्यार तेंचे बऱ्या तरेन आमी तांकां केटर करपाक शकता बऱ्या तरेन तांकां सर्वीस दिवपाक शकता. कारण म्हाका याद जाता की फाटल्या फावटी जेन्ना MLAन विजीट केल्ली थंयसर तेन्ना तिणें आमकां आश्वासन दिल्लें की जाता तितल्या बेगीन आपूण खंय तरी दुसरे कडेन जागो पळयतलो आनी ते शिफ्ट करतले. आनी म्हाका दिसता की ते आतांचे जे चालू आसा ते पळयल्यार ते खंय तरी परत तितून लक्ष घालतले आनी आमचे शिफ्ट करपाक आमकां हेल्प करते. तशेंच हे फक्त तेंच्या खातीरूच न्हू तर जे सरावंडींग लोक रावता तांकां सुद्दां हे खूब गरजेचें आसा कारण तांकां हेल्थाचेर तेंच्या प्रॉब्लम जाता. सो हे दोन वेगवेगळे जरी इश्यू आसले तरी ते कनेक्टेड आसा आनी वन ऑफ द सोल्युशन हांव म्हणटा की खंय तरी तांकां दुसरे कडेन प्लेस दिवचो बरे फॅसिलिटीज दिवचे जेणे करून PFA जे कोण हँडल करता ते सुद्दां ते बरे तरेन हँडल करपाक शकतले. पळय एनिमल शेल्टराचो प्रॉब्लम सारको पयलींसून आसा वास्कोन आनी हालीं 2 वर्सां जालीं आमच्या कावन्सिलरांनी खूब जाणांनी बोवाळ घातलो बाबा तें सारकें काम करना आनी अख्ख्या वॉर्डान प्रॉब्लम जाता लोकांच्या आंगाचेर कुत्रो येता आनी इवन कंप्लेनी बसून येयलेली ती बाबा कितें तें आहा तें इंजेक्शनीन कितें आहा तें करिना म्हणून कळ्ळें न्हू. आयज तेणी आमकां सांगलें जाल्यार आमी म्हणटा ती आमी म्हटलें तुमकां रन कोण करता आमी जेन्ना पेमेंट करता जाल्यार तुमी दुसऱ्या भायल्या कडसून तुमी पयशे घेवपाचे ना पूण तेंच्या तोंडानूच तेणी सांगलें बाबा आमी 3000 चार्ज करता म्हणून इट इज रॉंग फ्रॉम दे पार्ट. तेंच्यांनी चार्ज करपाक जायना तेंच्यांनी फ्री दिवपाक जाय. तो कोणाचो पर्सनल कुत्रो आसूं न्ही नाजाल्यार आमच्या रस्त्याचेर आपलो कुत्रो आसूं न्ही ताका तुमी चार्ज लावपाक तुमकां अधिकार ना कित्याक तुमकां पेमेंट आमी करता. खुबशे कंप्लेनी आहा तांकां आमी सुदारपाचो टायम दिला आमी 2-3 म्हयने ताका टायम दिल्लो आसा त्या हेतून जर ते सुदारना जाल्यार आमी तांकां काडपाचो हें आमी हें केलां. कुत्र्यांचे ओनरांनी डॉग रजिस्टर करपाक जाय कितली गरजेचें दिसता कित्याक जायत्यो कंप्लेनी येवपाक लागल्या. ना हें गेल्या हेका आमी आमच्या कावन्सिलान हाडून आमी तेचेर हें केल्लें बाबा कोणा कडेन खंयच्या ओनरा कडेन कुत्रो आहा तेणी रजिस्टर करपाचें हेंचो कितें आमकां तरी कळटा बाबा कोणागेर कुत्रो आसा आनी कितें ना तें म्हणून ह्या फावटी आमी थरली तांकां सांगला PFA कोण जर तुमी वाड्यान भोंवता जाल्यार तेंचो रजिस्टर करपाक तुमी तांकां हेल्प करा म्हणून आमी तांकां सांगलेलें. PFAचे पीपल फॉर एनिमल शेल्टराचे आमचे आतां थंयसर खूब कावन्सिलरांची कंप्लेनी आसा आनी PFAचे तेंचेच ऑर्गनायजेशन जे आसा तेंच्या भितर खंय तरी एक डिफरन्सीस क्रिएट जाल्ले आसा. थंय खंय तरी मेनका गांधी मॅडम जी आसा तेंचो आनी आतां जे कोणी PFAचे एग्रीमेंट जो आसा कोण चलयता म्युन्सिपालिटी कडेन एग्रीमेंट करून तेंचे भितरल्या भितर कितें इश्यूज जाल्ले आसा. सो आमी तांकां सांगला की बाबा तुमी आपल्या लेवलाचेर तो सेटल करात सद्याक तेंचो एग्रीमेंट इन फोर्स आसा आनी एट द सेम टायम आमी PFAक डायरेक्शन दिलां की तुमचें काम नॉट टू द इज नॉट अप टू द मार्क म्हणून तुमी सारकें काम करिना. सगळ्यांच्या वॉर्डांनी इश्यूज आहा स्ट्रेट डॉग्सांचे आनी हे चार्ज करता प्रायवेट डॉग ओनर्सांक तुमी चार्ज करता म्हणून वेरे तेंच्यांनी तें करपाक जाय. सो आयज तांकां आमी सांगलेलें आसा की बाबा तुमी 3-4 म्हयन्या भितर तुमी हे सगळे जाग्यार घालात ना जाल्यार आमकां हेजेर चिंतचें पडटलें म्हणून.
मेजर इशू जो आसतलो म्युन्सिपालिटीन आयज तो PFAचो. आयज तुमी पळयता आख्या वास्को मतदारसंघात किंवा आख्या म्युन्सिपल ज्युडिशरीन कुत्रे स्ट्रे डॉग्स हे सारके जाल्लेले खूब जाल्लेले आसा. एक रातचो समज कोण एकलो भुरगो वयतलो बायकार सुद्दां वयतलो 10 कुत्रे ते फाटल्यान लागता. कार घेवन सुद्दां वयतले 10 कुत्रे लागता. पोलीस स्टेशनाचे कंप्लेंट कितले जालेले डॉग बायटाची कंप्लेंट केलेली आसा. हे सगळें कित्याक लागून PFA जे आहा पळय ते PFA आहा पळय सारकें एक्टिवेट ना आणि त्या कारणान हे कुत्र्यांची संख्या ही वाडलेली आसा. आयज खंयसर तरी एक दुसरी एक एजन्सी येयल्या सेम PFAची येयल्या सिस्टर कन्सर्न आनी ती आपूण घेवंक सोदता की न्यू बांदून बी आपूण बऱ्या प्रमाणात करता म्हणून ती येवंक सोदता म्हणून आयज ही PFA आपले 5 लास्ट म्हयन्यांतून काम करपाक स्टार्ट केलेलें. लास्ट म्हयन्यांत तेंच्यांनी थोडेशे कुत्रे स्टरलायज केल्लेले आसा त्या पयलीं करिनासलेले. सो आयज तांकां आमी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिलेल्या 4 म्हयन्याचो टायम आमी तांकां दिलेलो आसा. 4 म्हयन्यान ते समज एक्टीव सारकी काम करिना आमकां ऑटोमॅटीक रिस्पॉन्स गावतलो जशे कुत्र्यांचे आहा पळय तें. तो रिस्पॉन्स समज आमकां सारको गावना जाल्यार आमी डिसिजन घेतला की ते आमी दुसऱ्याक हँड ओवर करपाचें.